झाडा लायात झाडा जगयात असो सुविचार शाळेन शिकतना खूपशे फावट बोर्डार दिसतालो। मात उदरगतीचे नावान वेगान जावपी बदलान ते शक्य आसा काय कितें असोय आता प्रश्न पडटा। नमस्कार आणि येवकार, हांव ज्ञानेश्वर वरक आणि तुम्ही पळयता हो प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। मोपा विमानतळ बांदपा खातीर GMRन 55,000 झाडां मारिल्ली। तांच्या बदल्याक एका झाडाच्या बदल्याक 10 झाडां लायतले म्हूण ताणें सुप्रीम कोर्टात मान्य केल्ले। एअरपोर्टाच्या वाठारात 50,000 झाडां लायतले। लागसारच्या गावांनी 2.5 लाख आणि हेर वाठारातूय झाडां लायतले। सगळे धरून 5 लाख झाडां लावपाचे तांच्यांनी उतर दिल्ले। झाडां लायताच ती जगोवपाची जबाबदारी घेता म्हूण सांगिल्ले। झाडां गोय बायोडायव्हर्सिटी तशेंच हवामान आणि पर्यावरण बदल खात्या वरवीं लावपाचे थारिल्ले। जाल्यार बंगळुरूचे इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या ऑटोनॉमस बॉडी वरवीं प्लांटेशनाचे ऑडिट करपाचे थारिल्ले। 2020 लायिल्ल्या झाडांचे 2021 ऑडिट करून इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन नागरी उड्डाण खात्याक रिपोर्ट दिलो। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान प्लांटेशनाचेर विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। ताणें ऑडिट रिपोर्टूय मागिल्लो। ताचो प्रश्न आणि ताका मेळिल्ले जापो पळया। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन रिपोर्टा प्रमाण 2020 वट्ट 1,91,898 झाडां वाटिल्ली। 78 वेगवेगळी जातीची झाडां वाटिल्ली। तातूंत नेटिव्ह स्पीसीज, कॅश क्रॉप आणि हॉर्टिकल्चर क्रॉपांचो आस्पाव आसा। झाडां वाटिल्ल्या मदीं 75 बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, 33 ऑर्गनायझेशन, इंडिव्हिज्युअल 78 आणि जनरल पब्लिक 256 जाणांक झाडां वाटिल्ली। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन प्लांटेशन सुवातेर वचून प्लांटेशनाचे ऑडिट केल्ले। तांणी 9 तालुक्यांनी 20 बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी, 2 ऑर्गनायझेशन, 17 इंडिव्हिज्युअलांकडे भेटी दिवन स्वता पळोवणी केल्ली। तांच्या रिपोर्टा प्रमाण 88% झाडां खंय जगल्यात, जाल्यार 12% झाडां मेली। रिपोर्टा प्रमाण खंयच्या तालुक्यांत कितली झाडां लायल्यात ती पळयात। बार्देश 13,936, दिवचले 13,887 झाडां लायल्यात। पेडणे 91,251, फोंड्या 5,141, सत्तरी 10,197, तिसवाडी 15,137, काणकोणात 14,185, मुरगांवां 6,431, साश्टीन 7,079, केप्यां 7,039, जाल्यार धार बांदोड्या 865 झाडां लायिल्ली। सांगे 5,310। रिपोर्टा प्रमाण खंयच्या तालुक्यांत कितली टक्के झाडां जगल्यात ते पळयात। बार्देशांत 91% झाडां जगली, दिवचले 90%, पेडणे 89%, फोंड्यात 83%, सत्तरी 90%, तिसवाडी 89%, साश्टी 83%, केप्यां 90%, जाल्यार सांगे 90% झाडां खंय जगल्या। हो एकाच वर्साचो प्लांटेशनाचो ऑडिट रिपोर्ट। 5 लाखांतल्या फक्त 1,91,000 झाडांचो। उरिल्ल्या 3,08,000 झाडांचे कितें ताचेर रिपोर्टात स्पश्टीकरण ना। आनीक रिपोर्ट आसा वा कितें तेवूय स्पश्ट ना। आमदार प्रवीणान झाडां लायल्यात तातूंतली कितली जगल्यात आणि आता कितली व्हडली जाल्यात ते विशीं ऑडिट जाला काय म्हूण स्पश्ट प्रश्न विचारिल्लो, मात ताचेर सातिस्वेद जावपा सारकी जाप ना। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे रिपोर्टाचे आंकडे आणि गोय सरकारान दिल्ल्या म्हायतीतले आंकडे जुळनात। दोगांचे वेगवेगळे आंकडे। 2020 1,91,898 झाडां वाटिल्ली अशें इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन आपल्या रिपोर्टात म्हणला, जाल्यार सरकारान दिल्ल्या म्हायतीन तांच्यांनी 2020 वट्ट 2,05,141 झाडां दिल्यात अशी म्हायती दिला। रिपोर्टा बरोबरूच फील्ड विजीट आणि प्लांटेशनाचे कांय फोटो दिल्यात, मात ती झाडां वर्सां उपरांत वा ताच्या मागीर कितली व्हडली जाली ताचेर मात रिपोर्टात कांयच स्पश्टीकरण ना। झाडां लावन ती जगोवपाचे दिल्ले उतर पाळटा काय कितें ताचेरूय आता प्रश्न उप्रासला। सरकारान म्हायती दिला तातूंत 2018 ते 2022 मेरेन कितली झाडां दिल्यात तांची म्हायती दिला। ह्या म्हायती प्रमाण 2018-19 वर्सा 18,500 झाडां दिल्यात। 2020 2,05,141, 2021 2,41,845, जाल्यार 2022 1,73,792, 2018 ते 2022 मेरेन वट्ट 6,39,278 झाडां दिली। 1,39,000 मायज। मात तातूंतली कितली जगली आणि कितली मेली त्या विशीं म्हायती वा ताचो ऑडिट रिपोर्ट ना। तांचे ऑडिट जाला वा जावना तेवूय स्पश्ट ना। इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचो डाटा पळयल्यार ते आंकड्यांनी घुसपला काय कितें असो प्रश्न पडटा। 2020 एकाच वर्सा लायिल्ल्या झाडांचो टेबल आणि ग्राफान दिल्लो डाटा समरीतल्या डाटा कडेन जुळना। टेबल आणि ग्राफ म्हणटा 2020 1,80,458 झाडां लायल्यात, जाल्यार समरीन 1,91,898 झाडां लायल्यात म्हणून नमूद। दोनूय डाटांची तुळा केल्यार 11,440 झाडांचो फरक येता।
माहिती तुमच्या मेरेन पावोवपाचें आमचें काम, मात पर्यावरण राखून दवरपाची प्रत्येकाची जबाबदारी। आमी कितले जबाबदार आसात ते जाचे ताणें थारावचें। आमी हांगारूच थांबता। पळयत रावात प्रुडंट।